आसा सध्या म्हापसा कोर्टाकडे कोर्टाच्या अपोजिटूच तुम्ही पळोवंक शकता की कोणी हांगासर मधोमध एक कार पार्क केल्ली आसा आणि फुडें वचून पळयता जाल्यार आमी हांगासर आसा नो पार्किंग बरयल्लें आसा. तरी आसतना लोकांच्या हांगासर पार्क केल्ल्यो गाडयो दिसण्याक येता. पण समजना ही कशा प्रकाराची पार्किंग आसा. मधोमध दोन्ही सायडीन ज्यो लोक आसा आपल्यो गाडयो घेवन वयतात आणि हांगासर मधोमध ही गाडी पार्क केल्ली आसा. आता तुम्ही पळोवंक शकता की बसीक सुद्दां हांगासरल्यान कशें वचपाक त्रास जाता ते. एक्चुअली रोड म्हणपाक गेल्यार हांगासर क्लियर आसा. आता कळना की गाडी ही बंद केल्या का ही पार्क केल्या पळया ती. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.